तुम्ही कांतारा मुवी पळयला गे कोण्या बरा पळयला हात वयर घाला बळ्या पळयला गे बे नाकात घाला गे पळयले आनी थंय थोडे फिल्म एक्टरांनी बरो नांव दिलां हालें म्हळ्यार आय गॉट गूज बॉम्ब्स सीइंग द पिक्चर म्हणून म्हणजे म्हज्या हाताची लोंबुरां उबे रावली म्हणून पूण आयचें पयलें वासप आयकून तुमकां तुमची लोंबणी उबी रावली काय हां खाले म्हणी भोगलें काय तुमकां कोणें बरयल्लें सांपावलो नेफेस घरांक बरयलें हांव सांगता म्हणजे मोगाळ इश्टा बाबानो ह्या संवसारांत आमी एक झुजारी जावन आसा आनी हो संवसार जावन आसा झुजाचो थळ बॅटल ग्रावंड आमचो मुखेली जेजू क्रिस्त आमी ताचे सैनीक मुखेली सांगता ते आमी पात येयल्यार आनी तशें गेल्यार आमी झुजू सारक्या रितीन झुजतले हांव कित्याक मुखेली गोत आसा खंय कशें झुजाचें म्हणून आनी तो आमकां दाखयता जर ताचे सैनिकां मदें तुटाफट आयली तर मुखेले की बोंग जाता ताचें झूज झुजोवंक कित्याक सोम्यान समळां खंय एकलो राय ताच्याच राजा विरोध वेता तर तें राज केदींच उरना म्हळां गे ना हांव तूं म्हणटा म्हळां न्ही गे वय तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आमी क्रिस्तांवां दोन जल्म आमकां मेळटा ह्या दोन जल्म आमी घेता एक म्हज्या आवयच्या उदारांतल्यान सगळ्या प्राणी की जाता मनजाती की जाता बायोलॉजिकल बर्थ न्ही गे आमी सगळीं जल्मता नॅचरल प्रोसेस पूण क्रिस्तांवांक अनेक रितीचें जल्म आसा खंयचें तें आं आमचें जल्म जावन आसा आमकां ल्हान आसतना आल्तरी मुखारान उदकांत बुडयत आसतना न्ही गे तें जावन आसा आमचें दुसरें जल्म आमी परत नवें जल्म घेता म्हणजे पुना जिवंतपणाचें जल्म घेता तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो हांवें म्हळें आमी झुजारी हो संवसार जावन आसा झुजाचो थळ पूण आमचो वैरी कोण वय जाय एनेमी आमचो वैरी कोण जावन आसा सांपावलो बोवापूर बायन म्हणटा हांव वाचता तुमी आयका अंतराळार आसल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध अंकरी संवसाराच्या राजवत आनी प्रभुत्वा विरोध कोण हे खलें अधिकारी खलें प्रभुत्व सांपावलो बोवापूर बायन म्हणटा आमचें झुज मनशा विरोध न्हय आमचें झुज मनशा विरोध न्हय पूण आमी जेजूचे सैनीक हांव जावं तुमी जावं आमी मनशा विरोध झुजता म्हजे तोडलो पिसो ह्या संवसारांत कोणीच ना हे आमचेतले पिशे ह्या संवसारांत हेड कोणूच ना कित्याक म्हळ्यार आमी सैनीक जावन त्या मुखेलेच्या फाटल्यान वेचे आमचे मदें झुजता पूण आमचें झुज तें न्हय आमचें झूज जावन आसा अंकारी संगतेच्या प्रभुत्वा विरोध आनी तो कोण मनीस ग्रीक भाशेंत ताका दायबोलूस म्हणटात आनी इब्रू भाशेंत ताका सातान सैतान कुय्येक तिसो मनीस कुतंत्रिसो मनीस आमी आमच्या बळान ताका झुजोंक वचोंक जायना पावलो उपरांत सांगता आमचें झूज कोणा विरोध सैताना विरोध कुय्येक तिच्या मनशा विरोध ताची जाणवय आमच्या मनशाच्या जाणवायच्या की कितली की उंच आसा ताची सकत आमच्या मनशाच्या सक्ती की कितल्या की उंच आसा पूण आमी कितें करता आमी मनशा विरोध झुजता हें झुजू न्ही आमकां सुम्यान आपयलां ओ झुजारी हांव न्ही हांवें कणकेतलो झुजारी जावन आसा हांव एक झुजारी त्या मुखेलेचो म्हजें झुजू ताचें झुजू तर कितें सांगता कशें आमी हें झुजोवंक जाय सोमी सांगता सांपावलो सांगता सोम्या सवें तुमी रावोंक जाय
Unless and until you stay with the Lord, you are not able to fight the battle. सोम्या सोम्या तुम्ही पहिले रावोंक जाय, ताची सकत तुजी सकत करून घेवंक जाय. सोम्या सोम्या रावोंक जाय, ताची सकत तुजी सकत घेवंक जाय आणि त्या कुतांत्या विरोध झुजोंक सोम्या दिवचे कावच आमी नेसोंक जाय. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, सोम्यान दिवचें कावच, सोम्याची सकत, सोम्याचें बोळ, मुजें कावच न्ही, मुजी सकत न्ही, मुजें बोळ न्ही. हांवें सोम्या सांगात रावचे, ताची सकत मुजी करून घेवचे आनी ताणें दिल्लें कवच हांवें नेसाचें. ताकाच हांवें सांगलें, आमी जुस्सो एनिमी या वैरी मुनीस न्ही. मुनीस जाल्यार अन्येकल्या पयशे दिवन म्हज्या आनी हुशार मनशाक हांवें झगडयत. म्हजे लागीं बोळ ना जाल्यार म्हज्या आनी बोळादी मनशाक पयशे दिवन हांवें झगडयत, ताका सोलवयत, ताका नाश करीत. पूण ह्या मनशाक जायना. कित्याक म्हज्या आनी कितल्यागी हुशार, कितल्यागी शानो, कितलेंगी बोळ ताचे लागीं आसा. आमकां कळ्ळें कोण आमचो वैरी. कशें आमी झुजाचे? सोम्या संगी रावचे, सोम्याची सकत मुजी करून घेवचे आनी ताणें दिल्लें कावच हांवें नेसाचें, म्हजें कावच न्ही. ताका सोमी म्हणटा, जो कोण म्हजे थंय जियेता तो बापा थंय जियेता, तो बापा थंय जियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी आमी दोग ताचे थंय जियेता. सोम्याची उतरां. हे बरोवचो हो भावार्थ हें सत आमचें जिवी जायचें. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कोण एकलो सैनीक कितेंच प्रिपेरेशन नासतना, कितेंच तयार नासतना झुजाच्या थळाक वेता. एकच ताची मूत कांय फाट जाल्या जावंक पुरो. एकच ताका कळीत ना कसलें झूज तो झुजता म्हणलें. हे एकच इल्लो पिसो जाला जावंक पुरो. कित्याक झुजाक तयारी करनातलो मनीस झुजाक देंवता तर ताचें जिवीत नाश जाता. सारकें आमी पळयता न्ही गे. सांव पेद्रू ह्या वैरी विशयन भोव आपुरबायेन सांगता. ताच्या पर्सनालिटी तो सांगता. कसलें पर्सनालिटी त्या वैरीचें. गरज घालच्या सिंवा परी तो राखोन आसा. कोण मनीस मेळटा काय, मेळ्ळेंच ताका तो ग्रास येता. तुमी नॅशनल जियोग्राफी चॅनल पळयलां गे? पळयलां गे? या तुमच्या घरा माजर आसा पळयलां गे? पळयलां न्ही? एकच जातीची ती सिंह, वाघ, माजर एकाच जातीची न्ही गे. सिंह बुकेन आसा, त्या जिंकेच्या या खंयच्या रक्ताक अथ्रे कोण आसा, धाव आसा ताचे कडेन, ल्हव रावता. त्या झाडां मदें ल्हव रावता, ल्हव मेटां काडटा. ती घडी येताना तक्षणाच ग्रास येता. खंय ग्रास येता? त्या हाच्या नळयेक ग्रास येता. कित्याक ताची धाव थंय आसा, रक्ताची धाव ताचे लागीं आसा. मासा खातीर ताचें पोट बुकेता. आनी असलोच वैरी जावन आसा आमचो, म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो. सोम्यातावन पयस व्हरूंक, आमकां मेकळे करूंक तो ताची धाव आसा. तो त्या मासाक राखते आसा. ते आत्मे ते अमकणान पडून म्हणून तो आशेवन आसा. आनी असल्या मनशाक आमी तयाराय नासतना फुडें वता तर आमी सलवता. आमी ह्या जग जावं या लायक जावं, आमी मनशां क्रिस्तांव हरएकली सलवता. कसली तयार आमी करीचे? सान पावलो म्हणटा, कसली तयाराय? कोणाकी नाकाड काडूंक म्हणना सान पावलो. कोणाकी नाश करचें म्हूण सांगना. बोवापूर बाय थंय सांगता, सत जावं दी तुजें कमर बांद, सत जावं दी तुजें कमर बांद, नितीवन तुज्या हर्त्याक कावच, सुवार्ता परगट करची धाव तुजे पायाचे मोचे. भावार्थाचे ढाल तुमी घेयात. दुस्मानाचे उज्याचे ते येत आसतना त्या ढालींत ते उज्याचे कितें बाण आसा ते उडोवंक तुमी शकतल्यात. आनी उपरांत तो म्हणटा, बाच्याव्याचे शिरासान तुमी घेयात. कित्याक सान पावलो अशें म्हणटा? बाच्याव्याचे शिरासान कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार द वे वी थिंक, द वे वी बिकम, द वे वी आवर पर्सनॅलिटी वील बी डेवलप.
जर आमच्या मोतींत आमी अशें चिंताव की तशेंच आमी जाता, तशेंच आमचें व्यक्तित्व मुखार आसता. जर आमी चिंताव सारकें जर आमचें व्यक्तित्व सारकें जाता. कित्याक सांग पावलो म्हणटा बाच्याव्याचें सिरासन तुमी घेवचे. आमी ह्या संवसारांत पळयत आसतना जायते कडेन आमकां पळोवंक मेळटा सोलवणी, दूख, कश्ट आनी कितें पळोवंक मेळटा. ताच्या वेळार कितें आमी चिंता, देव ना, देवाचें अस्तित्व ना, देवान सोडवून दिवना. देवान सोडवून दिली तर आमी कित्याक अशें कश्टाचें आसलें. बाच्यावी आमकां सोमेस्तांक दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें रगत त्या कुर्सार ववयल्या त्या घडयेंत न्हू आमकां सोमेस्तांक बाच्यावी मेळ्ळ्या. आनी वैरी आमच्या मोतींत दुबावाची ती नाड घालता. एन्स अशी सांग जाल्लें, असो मनीस की या आमी दुसऱ्यांक सोदिचे. हो मनीस न्हय दिसता, ताकाच 30 नाण्यांक जुदासान विकल्लें. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सांग पावलो म्हणटा बाच्यावेचें शिरासन आमच्या तकलेर घाया. कशें आमी बायकार वता आसतना हेल्मेट नासतना गेल्यार आमी पडल्यार आमचो मांडो तेसता की तशेंच बाच्यावेचें शिरासन आमी घेवचें. आनी उपरांत तो म्हणटा देवाचें उतर तुमचें तलवार जावं दी. खंयचे संवसाराचें तलवार न्ही. जेन्ना जेजू आराण्यांत आसतना सैतान येवन जेजूक नाडटा आनी म्हणटा ते उंडे आसात न्ही, एकालें पातोर आसा तें उंडे कर म्हणटा. ताका कशें जाप दिता, पवित्र पुस्तक म्हणटा मनीस उंड्यान मात्र जियेना. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जायते फावटी वडिलां तांच्या भुरग्यांक युवाजनांक म्हज्या सरशीन हाडटात. हांवें तांकां इतलेंच म्हणचें, म्हज्यानी व्हडलो कावन्सिलर त्या पवित्र पुस्तकांत आसा. म्हज्यानी बेटर एडवायजर त्या पवित्र पुस्तकांत आसा. जर तर तुमच्या भुरग्यांक दिसाची 10 मिनटां पवित्र पुस्तकाची उतरां बसून वाचून तुमी तांकां सांगली तर ताचे निवडतें कावन्सिलींग, ताचे निवडतें एडवायज, ताचे निवडतें घटाय ह्या संवसारांत कोणाकच नाका. कित्याक त्याच देवाचीं उतरां थंय आसात. आयच्या वांजेलान सांगल्या भशेन कोंबयेन पिलांक आपोवन घट्ट धरच्या भशेन देव आमकां राखता, सांबाळटा. मनीस खाली ताका असल्या जानवे प्रमाणे गायड करता. देव ताच्या उदंड बुदवंतकायेन आमकां सांबाळटा. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमी जल्मत आसतना हें वर्तें धेणें देवान आमकां दिलां. हांगा आसलेल्या सर्वांक त्याच पवित्र तेलान आमच्या तकलेर माखलां. आमच्या अर्द्याचेर त्याच क्रिस्ताचो खुरीस काडला. आनी म्हळां तुज्या काळजांत येवन दी क्रिस्ताचें उतर. आमच्या कानाक आनी आमच्या वंठाक खुरीस काड म्हळां एफाता उक्ते जा, देवाचें उतर तूं परगट कर. आनी हेंच मिसांव आमकां मेळ्ळां. आमचें झुजू ह्या संवसारी मनशा विरोध न्ही, बगाळ अंतराळाच्या अंकराच्या त्या सक्ते विरोध जावन आसा. त्या पासून सताचें कमर बांद आमी बांदया, भावार्थाचें ढाल आमी धरया. जें कितें सोमी दिता तें देवाचें उतर आमी तालवार करून घेवया. आमकां भोव आपुरबायेन आमच्या मोरणा वेळार श्रद्धांजली म्हणटात न्ही. थोडे फुडें नाटक रितीन म्हणटात कितें, म्हजी झुजू हांव धांवलां, म्हजी धांव हांव धांवलां. आमी कोणेंय आमकां म्हणचें गरज ना. म्हज्या जिवितान हांव जियेत आसतना हांवें जावं सांगूंक जाय, म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजी झुजू हांव झुजलां. सोम्या दिवच्या त्या संतोशाच्या आनंदाक तो किरीट घेवंक ह्या मुकुट घेवंक हांव फुडें वेतां. असलो अनुभव आमचो जावं दी. आमेन.